23 तारखेर जे तुम्ही सगळे कलाकार आसात आणि तुमची कला दाखोवपाक सोदतात त्यांना हे जे कॉम्पिटिशन ऑर्गनायज केला त्या कॉम्पिटिशनाक तुम्ही सगळ्यांनी हांगा भाग घेवचो आणि ह्या कॉम्पिटिशनाक दर वर्सा प्रमाणे आकर्षित अशी बक्षिसां आसा, प्रायजीस आसा. पहिले प्राइज आसा 15 ईच कॅटेगरी आणि कॉन्सोलेशन प्राइजीस म्हणून वाडयल्ली आसा. जेन्ना आमी 10 वर्सां कंप्लीट करता आणि 11वें वर्स आसा ऑल गोवाचे कॅटेगरीन 40 कॉन्सोलेशन प्राइजीस आसा, प्रत्येकी 5000ची आणि कळंगूट आणि शिवोले मतदारसंघ ह्या गटान 30 कॉन्सोलेशन प्राइजीस आसा. तेन्ना म्हाका दिसता तुमकां खबर आसतली की प्रत्येक एंट्रीकूय आमी एक टोकन ऑफ लव एप्रिसिएशन आमी दर वर्सा दिता. तेन्ना फाटल्या 10 वर्सांक तुम्ही आमकां कोऑपरेट केल्या, तुम्ही आमकां सहकार केल्या आणि आमचे जे सक्सेस आसा फेस्टिवल ऑफ स्टार्स जे पर्रास सिटीजन फोरम आयोजित करता दर वर्सा, त्याच प्रमाणे ह्या वर्साय 2025 सालान ह्या कॉम्पिटिशनान तुम्ही भाग घेवचे आणि दर वर्सा प्रमाणे आकर्षित हांगासर कार्यक्रम आमी घडोवन हाडटा आणि ह्या वर्सा बरे नामवंत गोंयांतले फामाद कॉमेडियन जॉन डिसिल्वा, रोज वाज आणि रेमी डी राया हे 3 नंबर 1 कॉमेडियन जे तुमचे एंटरटेनमेंट करतले. कित्याक जेन्ना तुमचे हे प्रोग्राम आमचो चालू असता तेन्ना एंटरटेनमेंटाची गरज असता आणि हे लक्षात दवरून सगळ्या जे पार्टिसिपंट असतले, सगळे जे प्रेक्षक ऑडियन्स असतले त्या ऑडियन्साक एंटरटेनमेंट करपाक आमी तुमकां बेस्ट कॉमेडी शो प्रेजेंट करतले आणि त्याच्या परस बँड असतले, बेस्ट बँड पळय आसा गोंयांतले ते ANJ फादर अँड डिओ हांचे बँड असतले आणि हो कार्यक्रम 3 वरांचो तुमकां फुल एंटरटेनमेंट असतले, पैसा वसूल म्हणून येता. पण ह्या कॉम्पिटिशन तुम्ही भरघोस पार्टिसिपेशन करचे. फाटल्या वर्सा जवळ 4000 आमकां एंट्री येयल्ल्यो, ह्या वर्सा तितल्योच एंट्री येतल्यो ही आमी आशा बाळगता. आणि आमचे जे पर्रास सिटीजन फोरम असोसिएशन आसा जो क्रिसमस आमी जशी दिवाळी सेलिब्रेट करता फेस्टिवल ऑफ लायट्स तशेंच आमचो फेस्टिवल ऑफ स्टार्स आसा क्रिसमस आगळो वेगळो सगळे आमचे भाव आसा आणि पर्रा हो गांव आमी एक डिस्क्रिमिनेशन अशें करिना. हिंदू क्रिस्तांव मुस्लीम सगळे एक घेवन हो फेस्टिवल एक कम्युनल हार्मनी आणि नव्या वर्साक एक उर्बा हाडटा पळय तसलो फेस्टिवल जाता. आणि गोवा हो टुरिजम हो स्टेट आसा. ह्या टुरिजम स्टेटीन कितें तरी कार्यक्रम अशे जर जाले ट्रेडिशनल आमचे तेन्ना गोंयचें नांव वयर येतलें आणि आमच्या पर्रा गांवान खास करून जेन्ना ही स्टार आमी प्रेजेंट करता तेन्ना एक देखावो कसो हांगा निर्माण जाता. तेन्ना पार्टिसिपंट तशेंच इतर जे फ्रेंड्स फॅमिली जावं प्रेक्षक आसा तांकां ऑडियन्सान आमी रिक्वेस्ट करता तुम्ही व्हड संख्येन येता त्या डिसेंबराच्या 23 तारखेर ह्या कार्यक्रमाक तुम्ही हाजीर रावचे आणि आमचो कार्यक्रम सक्सेसफुल करपाक तुम्ही आमकां साथ दिवची अशी आमी आशा बाळगता. देव बरें करूं. You see, it is celebrated worldwide. So Christmas brings a lot of families together, lot of celebrations take place, and the birth of Christ is the main aim of the celebrant. And so what happens exactly is that the birth of baby Jesus is signified in every home. That home was in Jerusalem where the birth, and they see a light. The light was coming through a star, and that's exactly what we are trying to magnify here in the Star Festival. So a star brings chance, lot of love, lot of creativity in our people, lot of unity, and of course family union. So celebrating such a festival is like a good time for everyone. It's not only the language, the religions that celebrate, but this is a unity of religions that come together in one place called Parra, and it is like a festival which is of pride that is celebrated annually. So welcome to our festival. We'll see that you have a very different festival this time with tons of entertainment. Thank you. I would like to thank everyone, all the volunteers, all the executive members of our Citizen Forum who are attending today's press conference. Also, thank you to media also for covering this press conference. Requesting everyone, all the Goans, to kindly participate in our event
and let's make Christmas a grand success. Thank you and God bless. From every house, how many participants can take part in this? Actually, as per the rule, we allow one entry, but if there is good entry coming from a good presentation of a star, we don't deny. We accept the entry, provided they produce their Aadhaar card. Each participant has to produce the Aadhaar card, and there is minimum size which we have mentioned. At least the size has to be 1 foot in width. स्टाराचे कॉम्पिटिशना बरोबर दर वर्साप्रमाणे ह्या वर्साय आमी कॅरल्स प्रेझेंटेशन आसतले आणि लिमिटेड एंट्रीज ओन्ली इन्वायटेड एंट्रीज ओन्ली फक्त आमी बेस्ट पळय गोंयान कॅरल्स प्रेझेंटर्स आसा ग्रुप तांकां आमी इन्वायट केल्लेले आसा तेन्ना सगळ्यांनी हे जे कॅरल्स पारंपारीक आसता आणि ट्रेडिशनल कॅरल्स आसता त्याचो तुम्ही आस्वाद घेवपाक तुम्ही हाजीर रावचे फक्त 6 एंट्री कॅरल्साचे आसतल्यो अपार्ट फ्रॉम बँड जे आसतले आणि कॉमेडी शो आसतलो तेन्ना कॅरल्स प्रेझेंटेशनाक तुम्ही सगळे हाजीर रावचे आणि त्यांचो आस्वाद घेवचो हे सगळे आमी रिक्वेस्ट करता देव बरें करूं. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.